काणयेचें नांव बादाम पिस्ता. काणयेचो बरयणार सुनील फेर्नांडीस कोटा. काणी सादर करता नानू मारोल तोट्टाम. सक्कट सांगाता मेळ्ळ्या, सक्कट लागीं सरया, कांतार मोतींत येताना म्हाका दूख तडोवंक जालें ना. हुस्केवन हांव रडलों. म्हज्या दोळ्यांत हांव देवची ती दुखां तापरलीं, ती वाळवटाची रेंव आपले थंय घडयेन जिरोवन घेताली. सप्टेंबराची 8 तारीख ती. गांवांत मोती फेस्त आनी हांव हांगा गल्फांत पयस वळवटांत दनपारां जेवणाच्या विरामार सुको कबूस कश्टांनी साबून आसलो. आज गांवांत आसलो तर घरच्या सांगाता मेळोन हेंच कांतार गावन तांचे सवें नवें शेवतो. तशेंच विविध तरेची रांदवये नुस्तीं, पत्राडे, वॉर्न इत्यादी म्हज्या मोती पडद्यार एक येवन आसलीं. सप्टेंबर म्हयन्याचो गांवचो तो थंड हावो पृथ्वेक 5व्या रंगाची साडी न्हेसयल्ल्या भाशेन 5व्या रंगान सोबचीं शेताबाटां, रूख झाडां आनी हांगा ह्या वाळवटांत कितेंच ना. खंयच्या खंय दिसची तीच रेंव. ना रूख, ना झाडां, ना उदक, ना सारकें जेवण. कूड कायलीर दवरून बसचे तसली कठीण गरमी. ना आमची म्हणली कोणी, फकत तेच ते सांगाती. विविध देशांतावन आयलेले, विविध जातीचे, विविध कातीचे, विविध कुळयेचे म्हजे तसले कामेली. दनपारां जेवणाक बुतयेतावन एकच बाकरे कुडके तोंडांत दवरतना हें सर चिंतूनच आसल्या म्हज्या दोळ्यांतावन दुकां देंवोन रेंवेर पडोवन घडयेन मायाक जातली. उदकाची शेळकी ते म्हूण नेणा आसली ती वाळवटाची रेंव वेगवेगळीं म्हजीं दुकां आपले थंय जिरोवन घेतालीं. पाद्राबान मिसाच्या कळवणेर येवच्या हप्त्यान म्हणजे ऑगस्टाच्या 30 तारखेर तावन मोती सायबिणीचें नवें सुरू जाता. भुरग्यांनी सगळ्यांनी सुखान अशें फुलां हाडूंक जाय. सदां फुलां हाडलेल्या भुरग्यांक मोती फेस्ता दिसा खूब वणटेल्या म्हणटना आमकां भुरग्यांक भारी खुशी. सांजेच्या इस्कॉल जातच आमी थोड्या भुरग्यांनी सांगाता मेळोन सायकलार पयस गुड्याक वयचें आसलें. मिठाई फुलां, तेर फुलां, वागानाक्षी फुलां एकठांय करूंक. तशेंच राधम्माच्या घरा वचून दसम्यांचे कळे हाडचे आसले. दुसऱ्या दिसा सकाळीं वेग्गी उठोवन फुलां बशयेन धाडची आसलीं. हाज्या वयर एक व्हडलें आनी सोबीत फूल मरयेच्या पांयां तळा अर्पूंक. उपरांत भोव भक्तीपणी हातांत फुलांची बशी घेवन थंडयेंत कडकडून इगर्जेक वयचें आसलें. मरयेक फुलां भेटोवच्या उमेदीन सांगातास फेस्ता दिसा खूब मेळटा म्हणल्या आशेन. इगर्जेक वतना वाटेर थोड्या भुरग्यांची दिश्ट दुसऱ्या भुरग्यांच्या बशयेंत आसच्या फुलांचेर. तांणी कशीं फुलां मांडल्यान खंयचीं नवीं फुलां तांच्या बशयेंत आसात म्हणून पळोवंक. थोड्या भुरग्यांनी वाटेर फुलां आदल बदल करचीं आसतात. आपणा लागीं सडीत आसलीं फुलां दुसऱ्यांक दिवन तांच्या लागीं आसलीं आनी आपणा लागीं नातलीं फुलां तांच्या तावन घेवचीं आसतात. अशें करतना एक फावटी वाटेर फुलांची बशी वमती घालची आसता. उपरांत आवय बापायचे मार खावचेय आसतात. गल्फागारांची भुरगीं सडावत जावन फुलांच्या अंगडीत तावन आवयन मोलाक हाडून दिल्लीं शिंवतीं, गुलाब घेवन येतेलीं. म्हज्या भुरगेपणार घडिल्लें एक कोडू घडीत आज म्हणसर म्हज्या मतीन जिवेंच आसा. आमचेच दोग सांगाती एड्डी आनी फेड्डी ताळ्यांत आसलीं सळकांची फुलां काडूंक गेल्ले ताळ्यांत बुडोवन सरिल्ले. तांच्या मोरणाक आमीच आलतार भुरग्यांनी तांच्या मोरणा पेटेक खांद दिल्ले आनी हें घडीत आमच्या जिणयेन माजोवन वसनात असलें जावंक पावुल्लें. त्या वर्साचें मोती फेस्त आमकां भुरग्यांक मस्त खंतीचें जावन आसलें. ह्या घडिता उपरांत कोणीय आपल्या भुरग्यांक पयस फुलां एकठांय करूंक वसोंक सोडिनातलीं. पूण आमी व्हडांचे दोळे सुकोवन वेचे आसलें. फुलां हाडटना थोड्या पारपळ भुरग्यांनी बशयेंत फुलां सांगाता इल्लें उदक हाडचें आसलें आनी फुलां सांगी तें उदक मुखल्या भुरग्यांचेर उडोवचें आसलें. अन्नाडी बुद्धी दाखोवन तांकां एक तरासो संतोश. कित्याक थोडीं व्हडांय हांचो खेळ पळोवन आसतालीं. खंय पाद्र्याबाच्या दोळ्यांक हें पडलें तर तांची गज जातली. सांगातास तांच्या आवय बापायकी एक लांब शर्मो. फेस्ताक एक हप्तो आसतना
घरांत आनी घरच्या सुत्तरांत नितळाई सुरू जातली. दिवरांचे कामेली येवन हितलान पावसाळ्यार किरलाल्लीं काटझाडां तण हुमटोवन हिताल नितळ करतले. सांगातास माडांचो कोयर काण माडा मुळाक कांटें करून सारें घालतले. माडार तोन काण उडयल्ले सुके पिडे घेवन आमी 2 म्हूण खेळची आसले. घरा भितर आमी वडिलां सांगाता मेळोन कोयर गैराम काण नितळ करतले. सांगातास पायनेलाचे आरसे साबाच्या उदकान नितळ करतले. आल्तारीर आशिल्ल्यो इमाज्यो सुक्या उस्त्रांत पुसून नितळ करच्या संगी आदल्या वर्साचे बेजार केल्ले नवे आल्तारीर आसा तर काण उज्याक घालतले. तशेंच आल्तारीक शिरकयल्ल्या रामाच्या सुडेतीची धूळ तापडून परत सारकें करून शिरकावन दवरतले. 9 दिसांचे नोवेन आखेर जावन फेस्ता दिसा कितें तो संभ्रम. 9 दिसां बशयेंत फुलां वेल्लीं तर फेस्ता दिसा व्हडा कुरपाण्यांत फुलां व्हरचीं आसलीं. इगर्जेच्या रस्त्यार तावन बाळूक मरयेक पुरुशावर फुलां उडयत इगर्जेक हाडचे. उपरांत संभ्रमीक मीस आनी मिसा उपरांत कोबू वांटचे. खंयच्याय एका वर्सा मोती फेस्ता वेळा गांवांत देंवल्ल्या एका गल्फा घरान आमकां भुरग्यांक कोबा सांगाता खाजूर वांटिल्ले म्हाका उगडास आसा. फेस्ताचे मीस जावन घरा येतच दनपारां सगळ्यांनी सांगाता मेळोन नवें जेवचें. आळू नेटे, चणे, घोसाळें, पडवाळे, भेंडे, सांगो, तेंडली, कारातें, पात्राडे, कासोळचें नुस्तें, वोर्ण आनी शीत. जेवण जाताच मलगडी पान फोड खावंक बसलीं तर आमी भुरगीं कोबू खावच्यार पडतल्यो. मदेगाद मौल्यांचे येवन वाजप वाजोवन कोरगे येवन दोल बोडोवन घरच्यांक तशें भुरग्यांक खूश करून वोर्ण शीत जेवन वेताले. थोड्या घरच्यांनी वेगळीं नवें जेवन सास्तान पिक्चरां वेचे आशिल्ले. अंबिका बसर सडवत जावन गल्फा घरांच्या बायलांनी तांच्या भुरग्यांक घेवन आमकां बाब पिक्चरां वचोन सोडिनातलो. हायस्कुलांत आसतना एका वर्सा मोती फेस्ताक आमी थोडे इश्ट सांगाता मेळोन घरच्यांक सांगनासतना सायकलार पिक्चराक गेल्ले. वेतना वाटेर माबुकोळ सांख्यार म्हजे आनी पक्काचे सायकल एकामेका आदळ आमी रस्त्यार वमतें पडुल्ले. दोगांच्या पांयांची दोंपरां चेंसिल्लीं. पिक्चर बरें आशिल्लें. अंबारीश आनी अंबिकाचें पिक्चर. मोती फेस्ता दिसा इगर्जे इस्कॉलाक रजा. इगर्जे इस्कॉलांत हायस्कूल नातिल्लें. 7वे क्लासीचें शिकप जातच भुरग्यांक शिरकोवंक सरकारी हायस्कुलाक वचूंक पडटलें. त्या हायस्कुलांत केवळ क्रिस्तांव भुरग्यांक मात्र मोती फेस्ताक रजा दितली. नाळे मरियम्मानवरा जल्मदिना प्रयुक्ता क्रिश्चन विद्यार्थीಗಳಿಗೆ रजे म्हूण मास्टरान सांगतना आमकां क्रिस्तांव भुरग्यांक भारी खुशी. उरिल्ल्या भुरग्यांची तोंडां करपतालीं. फेस्ता दिसा सांजेर आमी वाड्याच्या भुरग्यांनी सांगाता मेळोन कुट्टी दोडणे खेळसो आशिल्लो. तोडाच्या आलतडी आनी पलतडीच्या भुरग्यां मदें स्पर्धो. खेळ सुरू जावच्या पयलें दनपारांच्या जेवणा विशयांत हर एकल्यांनी तांच्या घरच्या जेवणा विशयांत व्हडवीक उलोवची आशिल्ली. थोड्यांनी सांगचें तांच्या घरांत 13 भागांची निस्ती आनी कोणें सांगचें तांगेर 15 भागांची निस्ती. कोणें सांगचें तांच्या घरा मुगा दाळीचें वोर्ण तर आनी कोणांगर चण्या दाळीचें या शेयांचें वोर्ण. खेळ जातच आमी भुरग्यांनी एकामेकाच्या घरांनी वचोन वोर्ण जेवची रिवाज आशिल्ली. कोणाच्या घराच्या वर्णांत काजू बियो मेळटल्यो तर आनी कोणाच्या घरच्या वर्णांत किसमिसां. पूण गल्फा घरांच्या घरांनी वर्णांत बादाम पिस्ता सुका नातिल्ले. ಪರ್ಬುಗಳ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲವ, ಊರಲ್ಲಾದರೆ ಇವತ್ತು ಗಡ್ದು ಕೊರಲ ಪರ್ಬ ಅಲ್ಲವ म्हूण म्हज्या सांगाता काम करच्या. कडपडेच्या चंद्रान म्हाका उठयतना हांव म्हज्या गांवच्या चिंतपातावन भायर आयिल्लो. भुरगेपणाले गांवचे मोती फेस्ताचे दीस उडास काडनासले म्हाका वेळ गेल्लोसो कळूंक ना. अर्दो काबूसय हांवें खावंक नातिल्लो. दोळ्यांत हांव देवची दुखांची जर सुकुल्ली. हांव वेगळी उठोवन सगळ्यां सांगाता कामाक लागलो. तेंच सदांचें काम. तापच्या वळवटांत डांबार असो रस्तो करचो. 300 बुलडोजरां, रोलरां, लॉरियो, तेच दोळ्यांत रागत नातिल्ले आरबी इजनेर. ती धूळ, तो मिशिनाचो आवाज, तस्सो डांबार असो वास. काम जातच तिस्स ती वस्ती. एका गांवांत हांव एका गांवांक वरचेत आसलीं ल्हानशीं एका कुडाचीं घरां. एका कुडान 10 जाणां रावंक. एका खटल्या वयर आनी एक खटलें. कोणाक बरे सांगाती मेळटले तर
कोणाक एकामेकां मदें ताळ पडनातलें. पूण हांव सगळ्या सांगाता वंदोवन कशेंय दीस काडटलों. रस्त्याचें काम मुखार सरन वयतलें. राती जेवणाक केन्नाय काबूस, नांतर पाकिस्तानी रोटी सांगाता कसलेय मांस. केन्ना केन्ना एक एक फावटी कॅन्टिनांच्या मलबारीन परोटा केल्यार आमकां भारी खुशी. पूण उत्तर भारताच्यांक तशें आमच्या शेजारी देशाच्यांक तें रुसनातिल्लें. अप्रूप केन्ना पेस. त्या दीस आमकां आनी केरळाच्यांक भारी खुशी. पूण दनपाराच्या जेवणाक वांयग्याचे या बोगड्याचे चटणे सांगी काबूस सुगत. पूण शुक्रारा दीस बिर्याणी सुकानातिल्ली. बिर्याणी मात सक्कट गांवचे कामेली पसंत करतले. थोडे इजिप्तांतून आयलेले कामेली वळवटांत अप्रूप तयांगाच्या सुकण्यांक गारींक धरून भाजून खाताले. वळवटांत एकेका जाग्यांनी विकाळ जीवदाळी आसतल्यो. साबार जाणांक त्या जीवदाळींनी साबोन जीव वयर सकयल केला. राती न्हिदिल्ल्या वेळा इच्चू सरोप केन्ना केन्ना कुडांत रिगताले. सांगात आस ते सापकोर तांबडे मुयांचे उपाद्र. कोणी सांगताले त्या मुयांक खरें या कसलीं जानवरां मेल्लीं चलोवंक जायनातलीं मेळटी तर एकाच दिसान खावन मुगदयतात म्हणून. शुक्रार आयलो म्हणल्यार भारी खुशी. रजेचो दीस सांगात आस फोन करचो दीस. तेय शुक्रार असो दीस रावची वसती पेंटेक खंय लागीं आसा तर मात्र फोन करूंक अवकाश मेळटलो. नातर रस्त्याचें काम मुखार वचोन खंयच्या पेंटे गडे पावतरच जालें फोन करूंक. खंयी एक एक गडे आरब्यांची जायतीं घरां आशिल्ल्या सुवातेनी रातीचें तांच्या घरांत रावन आयकोनचो दोलींचो आवाज आनी आरबी गाणां गांवच्या घुमटापदांचो उडास हाडटलो. ती एक रात एकलो आरबी हातांत तलवार घेवन आमच्या वसती संकिर्णांत रिगोवन बोबो घालतलो. हरामी हरामी म्हणून. आमच्या मदल्या कोणे कामेलीन तांच्या घरा भितर तिळ्ळें खंय. हांव येवच्या पयलें एका आरब्यान आमच्या कंपनीच्या एका कामेलीक तालवारींत मारून उडयल्लें म्हणून म्हजो सांगाती वर्गीस सांगतलो. त्या कामेलीन त्या आरब्याच्या दुयेक पळोवन आसल्याक हें आयकून म्हाका आरबी म्हणल्यार बे. शेळताप कितें आयलो तर गांवचो उडास नाका नाका म्हणल्यारय दसतलो. ना कोणी जतन घेवंक. कंपनीच्या आरबी दाक्तेरान दिल्ले वखद सगत. ताप म्हूण ताच्या कडेन वखदाक गेल्यार उदकाड्याच्या वखद दिवचो दाक्तेर तो. म्हज्या कुडांत रावचो एकलो केरळाचो वर्गीस म्हणलो म्हाका केन्नाय ताप शेळ जाल्यार कॅन्टिनांत आसच्या ताच्या वळखीच्या बटल्यारा सांगून कसाय करून हाड दितलो. तो कसाय पियेल्यार वेग्गी ताप शेळ बरी जातली. म्हयन्याची 15 तारीख आयली म्हणल्यार आमकां भारी खुशी. सगळ्या म्हयन्यांच्या वावराचो फळ जावन त्या दीस सांबाळ मेळटलो. पयस शहरांत आसलेल्या दफ्तरांतून एकावंटंट येवन त्या दीस आमकां सांबाळ वांटतलो. सांबाळांत ओवर टायम अर्द्याक अर्दो ना. विचारल्यार तें तशें हें अशें म्हूण ताच्या लागीं निभां तयार आसतली. मेळिल्लो सांबाळ गांवांक धाडूंक ड्रायव्हर फेलिक्साचे पांय धरूंक पडटले. कंपनीन तो एकलो व्हडलो जण. कंपनीच्या कामार तो तवळ तवळ शहराक वेतलो जाल्ल्यान ताच्या कडेन कामां करून घेवंक सक्कट ताका इल्ले वयर दवरतले. पयशे डीडी करून गांवांक पोस्ट केल्ल्याक तो एकल्यां कडेन दादादिराम घेतलो. सांगात आस शहरांत सोरयां सोरो हाडून कामेल्यांक चड मोलाक विकतलो. अशें सांबाळाच्या किसड तो जोडतलो. कंपनींत काम करच्या एका केरळाच्या फोरमॅनान एक फावटी चिटी फंड सुरू केल्लो. सक्कट कामेली कडेन ताणें पयशे वसूल केल्ले. एक दीस अचानक तो फोरमॅन मायक. उपरांत कळ्ळें गांवांत आवय हुशार ना म्हणून टेलिग्राम आयिल्ल्यान तो रातारात गांवांक गेलो म्हणून. गांवांक वचून 8 म्हयने जाले. आज म्हणसर तो फाटीं येवंक ना. गांवांत व्हडल्या जायत रावळेर बांदून तो आरामायर दीस काडटा म्हूण पयरूच सुटयेर वचून फाटीं आयिल्ल्या ताच्याच गांवच्या जोसान सांगतना आमकां माथ्यार फातर उखलून घाल्ल्या भशेन जाल्लें. कामेल्यांनी कश्ट काण जमोवंक दिल्ले पयशे घेवन तो पळून गेल्लो. पयशिलो गुडो पळोवंक सोबीत दिसता. लागीं गेल्यार मात्र कळटा तातूंत कितले फातर कांटे आसात ते. मलगड्यांच्या सांगण्याचो अर्थ म्हाका आतां समजल्लो. गांवांत गल्फागरांनी रजेर आयलेल्या वेळार दाखोवचो दरबार, तांच्या बायल भुरग्यांचे आडंबराचें जिवन, समाजान तांकां दिवचो मान, तांचीं घरां, कारां, दुडू, भांगर, नेसाण, बादाम, पिस्ता हें सर पळोवन म्हाकाय गल्फ म्हणल्यार सर्गाक वयची आशा जाल्ली. गल्फांत पयशे आनी भांगर पिकता म्हणल्या आशेन हांव कशेंय करून आज गल्फाक पावल्लों.
पूण आतां म्हाका अनुभव जाल्लो गल्फाचें काम, गल्फाचें जिवन कितें म्हणून. दीस उदेताले बुडतेले. रस्त्याचें काम चलूनच आसलें. कसो रस्तो मुखार मुखार वेतलो तशे दिसूय धांवताले. सकाळीं उठतच सांज म्हणसर तेंच काम. दनपारां तस्सो सुको कापूस. सांजेर काम जातच तेंच कूट. तेंच कॅन्टिनाचें जेवण. तेच सांगाती. ना फेस्त, ना मीस, ना घरची. फकत गांवच्या घरच्यांच्या उडासा सवय आनी एका बरोवशे संगी दीस वेताले. तस्सो तो बरवसो खंडीत जावन एक दीस उदेतलो म्हणून. सुटयेर गांवांक वचो. बादाम, पिस्ता घेवन. देव बरें करूं.